बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। हे बसकेक म्हजे घर हे येवजणेचे अर्ज सादर करपा खातीर 1 वर्साची मुजत वाड केल्या। तशेंच तिवरे वरगांव पंचायतीन आशिल्ल्या कार्यालयांचे 36,886 रुपयांचे भाडे माफ करतले। महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडल्यान जनावरांचे खाण विकते घेतले असो निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेक घेतला, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली। आजच्या कॅबिनेट डिसिजनाक पहिले डिसिजन वे ऑफ मंथली रेंट फॉर द विलेज पंचायत तिवरे वरगांव अलॉटमेंट प्रिमायसीस इन द मार्शल बस स्टँड जे PWDच्या रेंटाच्या प्रमाणे जे रेंट जाताले पळय न्ही तांकां जी प्रिमायसीस दिल्या ओके ते वे ऑफ केले सिन्स तांकां बिल्डिंग दिल्या तेन्नाच्या हय इट इज 1122 स्क्वेअर मीटर amount according to that 36,886 proposal for the payment of the invoices of the Veritas legal firm 35,39,000 towards the professioning of the case. Cattle feed from the purchase of the cattle feed from the MAIDC, the Maharashtra government undertaking. It is Maharashtra Agro Industry Development Corporation cattle feed purchase त्यांच्याकडून डायरेक्ट गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड ऑर्डिनन्स 2026 हाका आमी म्हजे घर ह्या स्किमी खातीर ऑर्डिनन्स हाडटा। 1 वर्सान ती स्कीम जी आपण ती वाडयता। अगेन फॉर द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 कोमुंजाच्या म्हजे घर ह्या स्किमी खातीर 1 वर्साचें एक्सटेंशन दिता।